नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगात येवकार हांव दीप्ती काकोडकर गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज करचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो सीआरझेडांतल्या बांदकामांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वतले सर्वोच्च न्यायालयात सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। जमीन रूपांतरण कायदो 39A गोंयाक मारक कायदो फाटी घेवपा खातीर करतले आंदोलन मनोज परबाची शिटकावणी। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या नोकऱ्यांनी थळाव्यांक दिवचें प्राधान्य फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसाईची मागणी। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक कितेंय जाल्यार आमी जापसालदार ना सांगता थळावो आमदार क्रूज सिल्वा। मुरगांव पालिकेचे बसकेत तापलो कोळसो प्रदूषणाचो विशय प्रदूषण नियंत्रणात हाडपाची नगरसेवकांची मागणी। आणि साखळे घरापुरा उपीर उत्तर प्रदेशाच्या बायलेन गळफास लावन सोपयलो जीव आत्महत्ये फाटले नेमके कारण कळूंक ना फुडलो तपास सुरू। आता खबर विस्तारान अणजुणच्या 175 दुकानांक सील करपाच्या पंचायत नोटीसी आड सोमारा थळाव्या वेवसायिकांनी आंदोलन केले। पंचायतीची चूक असल्यार आमकां त्रास कित्याक असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार केल्लो। हो विशय घेवन आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो आनी मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ह्या सगळ्याक पंचायत सचिव जापसालदार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। The Chief Minister that a lot of people जितके आमचे रेस्टोरेंट ओनर्स आसूं और टेम्पररी हार्ट्स ओनर आसूं और तावेर्न ओनर आसूं और आमचे जे होम स्टे ओनर आसूं जेंचे कडेन GCZMन परमिशन दिले पंचायतीन परमिशन दिले आनी तेजे उपरांत जे पंचायतीन तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय आसलें फॉर टेम्पररी हार्ट्स ते दिवंक ना आनी तांकां डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिले आनी ऑनरेबल हायकोर्टाचो जज कितें म्हणटा दे शूड हॅव हॅड द लायसन्स ऑफ द पंचायत अंडर सेक्शन 100 to 101 that is construct a temporary hut or a temporary restaurant or a home stay with the panchayat permission under section 100 which none of the secretaries, none of the panchayats were issuing all these years, which has started now only after the High Court giving this order. So why should the locals be penalized because of the mistake being done by the secretary of the panchayat? म्हणजे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आहा तेणे मिस्टेक केले म्हणून आमचे लोकल कित्याक पेनलायज जावं आनी ह्या लोकलां कडेन सगळ्यां कडेन GCZMA आनी आदर परमिशन्स आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन आहा GCZM परमिशन आहा पंचायतीचे ट्रेड लायसन आहा FDA लायसन आहा आनी बाकीचे एक्सायज लायसन्स आहा वेट्स एंड मेजर्स लायसन आहा हे सगळे भाशेचे परमिशन आहा आनी तांकां सांगता 100 परमिशन ना सो तुमचे सील करचें सो हे म्हाका दिसता खंय तरी अन्याय जाता आमच्या लोकलांचेर आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट शूड इंटरवीन द गव्हर्मेंट ऑफ द डे शूड इंटरवीन तेणी इंटरवीन करपाची गरज आहा लोकलांक सेव करपाक हेल्प करपाक जेंचे बिजनसीस लिगल आहा पळय तेंचे उलयता एश्युरन्स दिला ना आतां सांगला तुमकां आमी सुप्रीम कोर्टान अपील फायल करता जेंकां कोणा कडेन परमिशन आहा वाय दे शूड बी शट when we are paying all taxes, we are paying GST, we are paying income tax, we are paying all the required taxes to the government, sugli license
टॅक्स फारीक केला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक फारीक केला आनी ऑफिशियली आनी लायसन घेतलेले आहा. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिस FDA फूड अँड ड्रग्स आसूं, एक्सायज आसूं, सगळीं लायसनां काडल्या. हायकोर्टात जी ऑर्डर पास केल्या पळय रे, इट इज अन व्हेरी एक्चुअली तशी पळोवंक वचत जाल्यार लोकां खातीर लिगल काही स्ट्रक्चर आसलेल्यो जे रॉंग पंचायत आनी सेक्रेटरी हेंच्यांनी कितें तरी रॉंग कोर्टान सांगलें की रॉंग एफिडेविट दिलें. बट तेजे लोकां खातीर जे आहा पळय न्ही योग्य न्हू. जेचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, जो ट्रेड लिगली बिजनेस करता, तेजेय बी अशा पद्दतीन सील करप योग्य न्ही. आमी सांगलां की हायकोर्टान इंटरव्यून फायल करचें, बट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फायलिंग द इंटरव्यून इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन्स्ट दॅट ऑर्डर इन द फेवर ऑफ पीपल दोज आर हॅव्हिंग द लिगल कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी लिगल बिजनेस लायसन्स तांकां दिवपा खातीरच गव्हर्मेंट तांकां मदत करपाक तयार आहा. रेस्ट ऑल तांकां तर सेक्रेटरीची मिस्टेक आसा ती कोणाचे सेक्रेटरी आसात पंचायत सेक्रेटरी आसात. जमीन रूपांतरण 39A कायदो हो 16B परस भयानक कायदो. बारीक गोंयकारांक मसत करपाच्या नांवा खाला दिल्लीच्या बिल्डर लॉबी खातीर हो कायदो हाडला. शेतापाटांचें रूपांतर 30 दिसां भितर नगर नियोजन खातें करतलें. कितली सुवात रूपांतर करप हाचेर कसलेंच बंधन ना. देखून ह्या कायद्या आड विरोध करपा खातीर बेरेस्तारा TCP कार्यालयाचेर आंदोलन करतले. गोंयकारांनी हातूंत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो असो उलो रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परबान मारला. आता हे 39A जे अमेंडमेंट TCP हाडला हे जर लोकांच्या बऱ्याक लागून आसा, हे जर गोंयकारांक लागून आसा जाल्यार ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटाक आनी BJPच्या ह्या आमदारांक आनी मिनिस्टरांक वोटिंग करपाक भंय कोणाचो आसलो, ते कोणाक भियाताले, एक्सपोज जायत म्हणून भियाताले काय कित्याक भियाताले. जर येदे व्हडले तुमी हो कायदो चेंज केल्यात, 2-3 पानांचो कायदो आहा, बट इतलो व्हडलो इम्पॅक्ट करणारो कायदो आसा, जेचेर जेन्ना आमच्या आमदारान वोटिंग मागले, बोवाळ घातलो, तेन्ना आमच्या आमदाराक तुम्ही भायर काडलो, पूण तुम्ही वोटिंग करूंक ना आनी हे बील पास केलें. आनी तुमकां अशीच ही बिलां पास करपाक जाय म्हणून काँग्रेसच्यान आमदार तुम्ही विकते घेतल्यात आनी तुमची मेजॉरिटी केल्यात आनी आयज तुम्ही असेंब्लीन जाय तशी मनमानी, जाय तशी डिक्टेटरशीप तुम्ही करीता. आतां 39A म्हणलें कितें, जशें 16B विजय सरदेसायन हाडलेले, जे जाय ते जागे तुमकां कन्वर्ट करपाक मेळटाले, तशें ते 39A हे अमेंडमेंट आसा. TCPचो जो कायदो आसा तितून हे न्यू तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडला 39A. भितर क्लियर कट बरयला की जर कोणाक आपलो जागो कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाची ऑर्चर्ड लँड कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाचे पॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाचे भाट कन्वर्ट करपाक जाय, जाल्यार तेंच्यांनी फक्त एप्लिकेशन घालपाचें आनी ते कन्वर्ट जातले. आनी दोंगर आनी शेतां आनी भाटां ही काबार करपाक लागून ह्या विश्वजीत राणेन दिल्ली लॉबीक सपोर्ट करपाक लागून ह्या BJP गव्हर्मेंटान 39A कायदो हाडलेलो आसा. तेंच्यांनी वांगडा येवन गोवा अगेन्स्ट 39A म्हणून तेंच्यांनी उलो मारला लोकांक की TCPचेर प्रोटेस्ट हे करतले म्हणून. 22 तारखेर येता ते 22 तारीख म्हणजे ब्रेस्तारा सकाळी 10 वरांचेर TCPच्या हेड ऑफिसार गोवा अगेन्स्ट 39A हो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी कॉल आउट केला. सो तेंच्यांनी हितून सगळ्यांक उलो मारलेलो आसा. आमी सांगपाक सोदता, कालूय आमच्या आमदारान आनी अजयान ऑलरेडी सांगलेलें आसा, डिक्लेअर केल्लें आसा, पूण आतां ऑफिशियली डिक्लेअर करता की ह्या प्रोटेस्टाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फूल सपोर्ट आसतलो, फूल तेंको आसतलो. ह्या माध्यमांच्यान आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की ह्या 39A तुमचे गांव जर वांटोवपाक जाय, तुमची घरां जर वांटोवपाक जाय, तुमच्या घरा सायडीचे जागे जर वांटोवपाक जाय, तुमच्या घरा फुडलीं शेतां जर वांटोवपाक जाय, तुमच्या घरांत उदक ना येवपाक जर तुमकां नाका येयिल्लें ना, तुमच्या घरांत माती घुसलेली नाका ना, पावसाचें उदक रन ऑफ जावन दोंगर घेवन तुमची घरां व्हांवोन घेवन गेल्ली नाका, जाल्यार तुमी ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट दिवचो. हांव सगळ्या रेव्होल्युशनरीज आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी जे आसा गोंयभर तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की ह्या प्रोटेस्टाक मोठ्या संख्येन तुमी हजर रावचे. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाची साधन सुविधा सुदारपा खातीर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ल्यान आपूण न्यायालयाचे उपकार मानता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 30 मे मेरेन दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो. तशेंच हॉस्पिटलांतल्या नोकर भरती विशीं थळाव्यांक प्राधान्य दिवचें अशी मागणी फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायन केल्या. मंगळारा आमदारां सयत गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. 25 सप्टेंबराक 2023 आमी एक अशें सरप्रायज विजीट हांगा केल्लें. हें जातकीर हांवें चीफ सेक्रेटरीक 26 तारखेक लेटर बरयलें, 27 तारखेक लेटर बरयलें आनी 15 दीस सरकाराक नोटीस दिली की हें हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल करा म्हणून. सो आतां
हें जर तुमी करना जाल्यार वी वील बी फोर्स टू गो टू द कोर्ट. खूब जाणांनी इन्क्लुडींग द मिडिया आमची फकाणां केली केन्ना वता कोर्टान केन्ना वता. 16 ऑक्टोबराक हांवें तांकां परतो एक रिमायंडर दिलो की तुमी जर हें करना जाल्यार आमी कोर्टान वचचें. मागीर फायनली 1 डिसेंबर वी हॅव फायल्ड द PIL. ताचें हियरींग 12 डिसेंबराक पयलें जालें आनी 14 फेब्रुवारी 4 हियरिंगां जावन एक क्लियर ऑर्डर आमच्या फावरात बॉम्बे ब्रँच ऑफ द गोवा ब्रँच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट आनी आमकां दिल्ली आहा. हे ऑर्डरीन तांणी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is right to health. It is a right of every Indian citizen to have the best of health facilities. ह्यो फॅसिलिटी सरकारान दिवपाची सरकाराची कायदो जाता, सरकाराचें कर्तव्य जाता. हें सायट केल्लें आहा आनी तांणी सांगलां की द हॉस्पिटल शूड बी फुल्ली फंक्शनल. हातूंत कोड ऑफ कंडक्ट येतलो आनी कितें येतलें ही तुमकां एक्सक्यूज दिवपाक मेळचें ना. आनी तांणी कॉम्प्लायन्स बाय 20th एप्रील फायल करूंक जाय आनी 30th एप्रील म्हणल्यार गोवा स्टेटहूड डे, 30th मे गोवा स्टेटहूड डे म्हणल्यार हें हॉस्पिटल कंप्लीट जावंक जाय. आनी हें जर जायना तेन्ना हें ICU लॉक आसलें. आतां तें ICU लॉक आसा. दोतोराचे प्रमाणे ताचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी आसा, ताचे कडेन ना ते फक्त दोतोर. म्हणल्यार रिक्रुटमेंट इज अ इशू. आतां तांणी कोण हें केल्लो आहा, अनाउन्समेंट केल्लो आसा, एडवर्टिजमेंट रिलीज केला टू रिक्रूट पीपल. थंय आमी स्थानीक मनशाक लँड लुजरांक पयलो फायदो जावंक जाय हो म्हजो डिमांड आहा. आय वील फॉलो अप ऑन दीस. साजुदीदी आर्यल वाठारांत घाल्ले शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक कितेंय जालें जाल्यार ताची जापसालदारकी आपूण तशेंच पंचायत घेवची ना, थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. कसलीच परवानगी येनासतना हो पुतळो हाडून बसयला. हे कुफूसांव शांतिकायेन सुटावे जावचे हाच्या खातीर आमी यत्न केल्लो, पूण कांयच जाल्लें ना अशें क्रूज सांगता. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिले उपरांत तो उलयतालो. सध्या तो स्टॅच्यू घायलो आहा तो विथआउट एनी परमिशन, कांयच इलिगली तो बांदलो आहा. पंचायता इन्फॉर्मेशन पासून दिलो आहा तें फकत एक प्रिंट घालपाचें. कलेक्टरा कडेन हांवें विचारलां आतां, स्पेसिफिकली विचारलां कोणूय येयल्ले काय म्हूण स्टॅच्यू इन्स्टॉल करपाक परमिशन मागपाक. तेणें सांगलां ना कोणा दिलो ना आनी वी आर नॉट द ऑथॉरिटी म्हणून. 2-3 फावटी विचारलां तेणें कोणा परमिशन दिलो ना आनी तो ऑथॉरिटी न्हूय म्हणला, ताका रायटूय ना दिवपाक. सो तो इलिगली थिंग घातला. सो इलिगल घायलो तो. आतां कलेक्टर हांवें रिक्वेस्ट केलें इन्स्पेक्शन कर म्हणून. पुलिसांनी त्या 19 आनी 20 दोनूय फावटी पुलीस हाडले, डिप्युटी कलेक्टर हाडलो. तांचे उजेर तेमी तो स्टॅच्यू घायला. सो तेमी परमिशन दिलें जाल्यार ताका घालपाक आसता. आयज तेमी तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय सेफ्टीची. सांजे ते हांवें लोक घेवपा ना म्हणून MLA घेवपा ना तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोणें थिंग येवन केलें जाल्यार कित्याक तो सांग आयसोलेटेड आहा, थिंगा लायट ना, रोड ना, कांयच ना. सो हांवें एश्युरन्स मागला ताका तेजी सेफ्टी पयलीं घेवपा जाय म्हणून. कित्याक इलिगल तुमी घेतला, परमिशन तुमी घेतला, थिंगा हाडोवपाचें दिला ना म्हणून परमिशनूय दिलें. कलेक्टरान म्हणून आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी थिंगा इन्स्पेक्शनूय करता. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयला आपूण चयतालो. सो हांव क्लियर सांगूंक सोदतां थिंगा कितेंय जाल्यार सांजे ते आरेलाचो लोक रिस्पॉन्सिबल आसपाना ना म्हूण आमी आसपाना. कित्याक पिसफुली आमी जायते अटेम्प्ट केले तें सॉल्व करपाक. आमी कोणाकूय फोर्स केलो ना थिंगा. काल जालां तें सोंप जालां तें मिनिस्टर थिंग विजीट केला. मिनिस्टराक खबर आहली 19th थिंगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इश्यू जाता म्हणून. दुसऱ्या दिसा ताणें एटलिस्ट लोकल MLA विचारपा जालें बाबा तुमचो इश्यू कितें आहा, सॉल्व करया, आपूण येवचो आहा, आमकां कांय खबर ना थिंग तो येतलो म्हणून. कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापली. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोक विटल्यात तेन्ना मुरगांवांतले कोळशाचें प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर पालिकेन पावलां उबारपाची मागणी नगरसेवकांनी केली. तशेंच पालिका वाठारांतल्या घरांचें परतून मुल्यांकन करपाचेरूय ह्या वेळार एकमत जालें. कोलाचो म्हणजे कसो, कोलाचो आतां कशें पोल्युशन हितून पोल्युशन खूब वाडटा म्हणून कोल आमकां बिजनस कोण करता ना कामदारांच्या बद्दल कांय ना. तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा, पोटा खातीर लोक खंय खंय कामां करतात म्हणून आमकां कितें आहा पोल्युशन कंट्रोल जावपाक जाय. लोकांक खूब त्रास जाता, खास करून सड्याच्या भागांचे लोकांचे आनी इवन वास्को पासून. आतां हें चलत आसा तुमच्या माध्यमांत, तुमी पासून खूब फावटी ते गोश्टी काडल्या.
पूण आमच्या म्युन्सिपालिटी थ्रू बाबा आतां आमी म्युन्सिपालिटी आमच्या डिरेक्शन लागता म्हणून आमी तांकां चिंतलां कितें तांकां आपोवपाचें आनी तेंच्या बद्दल उलोवपाचें वता कितें प्रॉब्लम म्हणून कित्याक रस्त्यारूय वयता आनी आमकां तेंचे कडेन सहयोग काय मेळना कितें जात जाल्यार प्लस म्युन्सिपालिटीकूच घाय पडटा कित्याक बाबा तें हें पडलां तें पडलां काडपाक म्हणून आमकां तेंच्या वचून बाबा कितें जाय पडटलें तें आमी तेंचे उलयतले प्लस कशें आहा तें उलयतले पोल्युशना बद्दल मेन मुद्दो म्हटल्यार आमचो एसेसमेंटाची जी घरां एसेसमेंट आमी पयलीं सगळ्यांक लोकांक सांगून भोंवलेले आसा प्लस आमची गाडी भोंवल्या आनी आमच्या वॉर्डान 2-3 पाटान आमच्या ऑलरेडी म्हाज्या वॉर्डान ऑलरेडी जाल्लेली आसा आमकां एकटेच 50 lakhs तरी येवपाचे आमच्या पाटाचेर 2 पाटाचेर अशें जर 25 पाटान जर आमचे जाले जाल्यार एक आमकां एक बरो एक बूस्ट मेळटलो म्हणून तुमच्या माध्यमांतून हांव लोकांक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी तेंचे घरां ती एसेस करपाची जे पोल्युशन आहा पळय आमचे घरांनी वयता आमी जेवणाक वयता अक्षरशः आमी ते शिता वांगडा हेज्या वांगडा खाता पूण तेचेर आमचे एक्टिविस्ट भाव खूब हें करता आवाज उठयता पण हें त्या खातीर आमचे कौन्सिलान हें घातलें अरे हें जर करूंक शकता जाल्यार वाय नॉट म्युन्सिपालिटीचो कितें तरी रोल आसपा जाय न्हू जशें दोळे भागून आमी वयर रावंक शकना सो आमी हांवें ते कौन्सिलान पॉयंट मांडलो आनी तेचेर म्युन्सिपालिटीचो कितें रोल आहा कितें एक्शन घेवपाची जो डे टू डे जे पोल्युशन रायज जाता तेजें आमकां कांयच खबर नासता सो तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन बरया आयज डिस्कशन केला तर एक बरो पॉयंट म्हणजे पोल्युशनाचेर फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की खुबशे आमचे सोशल एक्टिविस्ट आसूं न्ही सगळे हे इशू रेज करीत आसा पूण आमकां खंय तरी दिसलें की म्युन्सिपालिटीचो रोल खंय तरी आमचो लिमिटेड जाल्लो आसा इनफॅक्ट लिमिटेड न्हू तर कांयच आमचे तर्फे कांयच एक्शन जावंक ना सो आयज आमी तेचेर खूब डिस्कशन केल्लें आसा आनी पोल्युशनान कोणाचोच सपोर्ट आसचो ना केन्नाच पोल्युशनाचे सगळे अपोजीट आसतले तशें आयज आमचे सगळे कावन्सिलर जे आसलेले प्रेजेंट ते सगळ्यांनी ताका अपोज केल्ले आसा आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मॉनिटरींग स्टेशन्स आसा तेजी इन्फॉर्मेशन आमकां कांयच खबर आसना सिन्स आमी अर्बन लोकल बॉडी आसा आनी आमकां हें कांय खबर ना कितें चल्लां तें MPD भितर पोल्युशनाचेर जावं किंवा हँडलींग कार्गो हँडलिंगाचेर आमचे हेजार्डस कार्गो हँडलिंगाचेर सो तेज्या लागून ही जी डिटेल्स आहा ती एवरी टायम टू टायम आमकां आमचे कडेन आसची म्हणून आमी तांकां डेप्युटी कलेक्टर आसूं न्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसूं न्ही तांकां सगळ्यांक बरोवपा खातीर केल्लें आसा उत्तर प्रदेशांतले एके लग्न जाल्ले तरणाटे बायलेन घोळ लावन जीव दिवपाची घडणूक कारापूर तिस्क वाठारांत घडल्या हे बायलेन नेमकी कित्याक लागून आत्महत्या केली तें स्पश्ट जावंक ना फुडलो तपास सुरू आसा मूळ उत्तर प्रदेशांतली ही बायल कारापूरच्या लालबाग वाठारांत एका भाड्याच्या रुमांत रावताली 16 मंजिल हे इमारतींतल्या एका रुमांत ती आपल्या घोवा सयत रावताली तिका एक सादारण 2.5 वर्सां पिरायेचो चलो भुरगो आसा तिचो घोव कारापूर तिस्क वाठारांतल्या एका हॉटेलांत कामाक आसा घोव घरांत ना तो पळोवन मंगळारा तिणे रुमांतच गोळ लावन आत्महत्या केली हे विशींची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले तांच्यांनी डेड बॉडीचो पंचनामो केलो उपरांत डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडली हे बायलेन नेमको कित्याक लागून जीव दिलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस फुडलो तपास करतात मजगती हे बायलेच्या कुडीचेर GMCत पोस्टमॉर्टम केले उपरांत तिची कूड तिच्या घरच्यांच्या ताब्यात दिल्या ही कूड घेवन तिचे घरचे लोक उत्तर प्रदेशाक वचपाक भायर सरल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत अपघातांचे 17 दिसान दीस वाडत आसा रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी नेमा विशींचे प्रश्न आतां परतून वयर सरपाक लागल्यात बुधवारा फांतोडेर धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या मुखार टेम्पो आनी जीपांचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली हातूंत जीप चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका गोमेकत उपचारा खातीर दाखल केला सकाळी 5:20 ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी एक हॉर्टिकल्चरची गाडी आनी एक पुणा पासिंगाची गाडी मदीं ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा म्हाका दिसता ड्रायव्हराक मातशी डुलकी येयल्ल्या भशेन दिसता आनी ड्रायव्हर मातसो सिरियसली इंजर्ड आसा पांयांक आनी मातसो तकलेक मार आसा आनी टेम्पो बोलेरो आसा ती कंप्लिटली स्मॅश जाल्ली आसा ते एक बेळगांवच्यान येताली गाडी भाजी घेवन
सकाळची 5 दिसां सुमार सर आनी दुसरी म्हणटा ही पुणेच्यान पुणे पासिंगाची गाडी बेळगाव मार्गे वयताली आनी ताका सडनली म्हाका दिसता डुलकी येयली आसतली आनी मातशें क्रॉस जालें आनी कंप्लिटली डॅमेज जाल्ली आसा आनी तितून भितर एक इंजर्ड जाल्ले आसा आनी हांगा आतां तरी आमी म्हणटाले हांगा गोरवां बी बसनाका तशें कांय ना पूण सिरियसली मागीर ताका हितून एडमीट केलो आमचे PMC हेल्थ सेंटर आनी थंयच्यान मागीर GMCन शिफ्ट केलो. नैसर्गिक स्रोतांचें संरक्षण करप खूब गरजेचें आसा. वागातोर ओझरान वाठारांत उदरगतीच्या नांवान उबारिल्ल्या वेवसायीक हॉटेलांक आनी गेस्ट हावजांक लागून थंय आशिल्ल्या पोरण्या झऱ्याची दिसान दीस अवतिकाय जायत चल्ल्या. नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत जावपी हे बांदकामाची सरकारान दखल घेवन खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सगळे टुरिस्टांनी झरीचेर भयंकर न्हाताले खाऱ्या उदकान न्हावन येवन हांगा गोड उदकान न्हाताले झरीच्या उदकान. आतां हे कोण येयले कोमलीदाचो जागो हेका इगर्जेक पळोवपाक आसलो तो आतां कोण येयलो हांगा न्ही पेपर केले आनी भाटकार म्हटल्यार ही कोणाक भायल्यांक विकली आनी हांगा नॉन डेव्हलपमेंट झोनान हे कोणी परमिशनां दिली तांकां हॉटेलां बांदपाची व्हडली व्हडली आनी हे हे आतां खणला तेंच्यांनी फातर फोडले जमीन खणली आनी झरी बंद करून उडयली. खंय झर आनी दोनी कडेन हांगा झरी आनी लाखांनी लोक ट्युरिस्ट येवन हांगा न्हाताले. हे झरीचे फॉरेनरूय न्हाताले आमचे इंडियनी पिकनीक येताले पिकनीक मनीस येताले ते न्हाताले हांगासर आनी सगळे कोण येता तितले हांगा दर्यान न्हान ते झरीर येवन न्हान वयताले. आतां ही तेंच्यांनी खणून हांगा ही पळय कशी माती घालून दवरली आजुनूय उदीक व्हांवता पळय माती ओली जातली. आतां अशें जालें तर न्हू जाल्यार ही ब्युटी ऑलरेडी तेंच्यांनी झाडां बिडां कापून ऑलरेडी पळय सगळे मैदान तेंच्यांनी कापून हांगा झाडां बिडां कापून सगळे बराबर केले. पूण अशें जावंक ना. अशें जायत जाल्यार ताकाच लागून हे ग्लोबल वॉर्मिंग वाडलेलें आहा हांगासर आनी सगळे पब्लिकेक लागून आसा तशी जर उक्ती करची आनी थंय खणपाचें न्हू तेंच्यांनी आनी हे व्हडली फातर बितर फोडपाचें न्हू. हे नेचरली फातर न्हू आनी एकदां फोडलो म्हणटूच फातर परतून जोडूं शकना. पयशे कितले जोडूं शकता पूण फातर कहो जोडटले परतून तुजो जागो इगर्जेक पळोवंक नासलो पोर्तुगीज टायमार. आतां सगळ्यांनी आपआपले हडप केले आनी आतां न्यू पेपर करून तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकले हांगा. भायले म्हणजे ते आमचे इंडियेचेच लोक भायले कोण न्हू तेंचे कांय गुन्हे ना. हांगले थोडेशे लोकांनी कमिशन मेळटा म्हणून तांकां विकून काडले. आतां कोणाक न्हू हें करतले ब्लेम तेंच्यांनी समजपाचें की ब्युटी आहा ती तेंच्यांनी. 1970 में मैं यहाँ पर आया था तो ये यहाँ की जो प्राकृतिक थी और इतनी सुंदर केव थी इसके अंदर और ये सारा कुछ जो है इतना सुंदर पहाड़ थे और इतना आनंद था यहाँ पर नहाते थे यहाँ पे इस पानी से. आज ये पानी बंद हो गया और ऊपर से ये मुझे ये नहीं समझ आता कि ये नॉन डेवलपमेंट जोन होना चाहिए था. इसको कैसे डेवलपमेंट के उसमें डाल दिया गया कि इसको डेवलप किया जाए. ये पहाड़ तोड़ के जो है इसको बनाया जाए. लोग होटल बना रहे हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल यहाँ खड़े कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर. तो ये सारी प्राकृतिक को छेड़छाड़ कर रहे हैं इसके ऊपर. मैं ये चाहता हूँ रिक्वेस्ट है जो है गवर्नमेंट से कि इसको बंद किया जाए और इनको सबको जो है हटाया जाए यहाँ से. एक नॉन डेवलपमेंट जोन होना चाहिए. इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए. कोई 5 स्टार कोई गेस्ट हाउस कुछ नहीं बनना चाहिए इसके ऊपर. ये मेरी जो है सबसे बड़ी जो है रिक्वेस्ट है. प्लीज़. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज जम्मू काश्मीरात 209 मुखेल उदरगतींच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. 3500 कोटी गुंतवणूक आशिल्ल्या प्रकल्पांचे हे उक्तावण जम्मू काश्मीरातल्या एमए स्टेडियमाचेर जालें. ह्या वेळार तांणी रामबाण जिल्ल्यांतल्या सांगलदान ते बारामुल्ला मजगती धांवपी रेल्वेक बावटो हुबोवन सुरवात केली. तशेंच सांबा जिल्ल्यांतल्या विजयपूर हांगा एम्स इस्पितळ प्रकल्प चेनाब न्हंयचेर सगळ्यात उंचायेचेर आशिल्लो रेल्वे पूल IIM IIT अशा कितल्याशाच प्रकल्पांचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकी जाले. कलम 370 रद्द जाल्ल्यान जम्मू काश्मीर आतां उदरगतीच्या वाटेन वता अशें उलोवप प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर को इस मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है. ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है. जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया.
जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।